जेजू बळकातही बोमोगाच्या भावा आनी भयणी, आयची वाचपां आनी प्रत्येक जावन आयचो वांजेल देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ह्या विशयांत आमकां व्हरती शिकोवन दिता. कुर्साचो सांजू हांव कार्मेलीत सांत अशें म्हणटा, इन द इवनिंग ऑफ आवर लायफ वी शॅल बी जज्ड बाय लव. म्हळ्यार आमच्या जिवनाच्या निमाण्या दिसांनी, म्हळ्यार सांजेर मोरान आमकां लागीं येता आसतना आमची जडती मोगाचेर जातली. तर मोग म्हळ्यार कितें? एक दोन उदाहरणां हांव तुमकां दितां. जुनाच्या 2 तारीखेर एक व्हडलें दुरंत घडलें ओडिसाच्या बालासोर म्हणल्यार त्या हळ्ळेन. 3 ट्रेनां एकामेकाक आपटालीं आनी लागीं 275 जण अंतरले आनी 1100 हाच्याकी 60 जण घायेले. भिरांकूळ दुरंत हें. पूण थंय एक विचित्र संगत कितें म्हळ्यार सोबार जण, हजारो लोक लागीं 25 आस्पत्रेंत दाखल जालो. म्हळ्यार सोबार जण घायेल्ले आनी मस्तू जणांक रक्ताची गरज आसली. कोणाकच सांगूंक ना, पूण रगत दिवच्याक लोकांची एक लायनच ह्या आस्पत्रेनी लागली. हे घायेल्ले थोडे हिंदू जावन आसूं पुरो, थोडे मुस्लीम जावन आसूं पुरो, थोडे क्रिस्तांव जावन आसूं पुरो, दुसरे जातीचे जावं पुरो, दुसरे धर्माचे जावं पुरो, पूण तांकां जीव दिवच्या खातीर, कित्याक म्हळ्यार रक्तांत जीव आसा आनी तांकां जीव दिवच्या खातीर सबार जण आपल्या रागात आपले जीव दिवंक मुखार सरले. एक भोव सुबीत घडीत हें. तशेंच 3 वर्सां आदीं कोरोना भारतांत आयलें आनी त्या वेळार सोनू सूद हाचें नांव तुमी आयकलां. तो फेमस एक्टर तशेंच म्युझिशियन. ताणें हजारो लोकांक कुमो केली. ताका गरज नाशिल्ली, जाल्यार मुखार येवन हजारो लोकांक खंय पडुल्ल्या लोकांक मध्य प्रदेशांत, उत्तर प्रदेशांत हांकां पुरा ट्रेनाची तिकेट ताणें काडून जेवण दिवन तांकां केरळाक गी या तमिळनाडाक गी या आंध्राक गी ताणें धाडलें. युरोपाच्या थोड्या विद्यार्थींक ताणें फ्लायटाची तिकेट काडून भारताक हाडलें. सबार जणांक बिझनेस करूंक ताणें कुमो केली. आमच्याच मंगळुराक ताणें एक व्हडलें ऑक्सिजन सिलिंडर दिलें, ऑक्सिजन प्लांट ताणें दिलें आनी थोडे लोक ताचे तावन कुमोक मेळ्ळे. म्हणाले, हो हमारे भगवान है, हो आमचो देव जावन आसा. आनी सबारांनी तांची शॉपां सोनू सूद, तांचे बिझनेस सोनू सूद म्हळ्यार नांवाचेर आरंभ केलें. दिसतो देव तांकां, कित्याक म्हळ्यार तांच्या गरजांत आकांतांत तो पावुरलो. तर मोगाचे न्हू, आयचो वांजेल आमकां सांगता देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग सांगता येता. तर आमी पयल्या तरान विचारूंक जाय, आमी देवाचो कित्याक मोग करचो? देवाचो कित्याक मोग करचो? 3 कारणां आसात. पयल्या सुवातेर देव बापान म्हळ्यार देवानंस आमकां उत्पत्ती ग्रंथा गेल्यार कांयच नातिल्ल्यांतलें रचलें. उत्पत्ती ग्रंथांत कांयच नातिल्लें सुरवेर. आपल्या सोबतान ताणें कांयच नातिल्ल्या आमचे थंय जीव भरलो आनी आमकां रचलें. आनी तूं आनी हांव सांत पावलो सांगच्या प्रमाणे आज आमी जियेता जाल्यार तें देवाच्या शब्दा वरवीं, देवाच्या स्वासा वरवीं. देखून आमचो रचणार तो देव जावन आसा. देखून आमी मोग करूंक जाय.
दुसरो देव पूत आमचो सोडवणदार. सांजू हांव आपल्या वांजेलान सांगता, देवान संवसारांतलो इतलो मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक ताणें संवसाराक पाठयलो आनी जेजून येवन आपले रागात वारोवन आपलो जीव दिवन आमची सोडवण केली. देखून देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमी तसो मोग करूंक जाय. तिसऱ्यान पवित्र आत्मो. आज आमी ह्या इगर्जेंत आसात जाल्यार, ह्या मिसाच्या सक्रामेंतांत आमी भाग घेता जाल्यार, बाप्तिस्मांनी सेवला जाल्यार, पवित्र सभा आज बऱ्या तरान चलता जाल्यार हाका पवित्र करनार तो पवित्र आत्मो कारण जावन आसा. देखून पवित्र आत्मो आमच्या संगात आसा आनी आमकां वाट व्हरता. देखून आमी देवाचो मोग करूंक जाय. तर दुसऱ्या वांट्याक आमी वेता आसतना पेल्याचो आमी कित्याक मोग करूंक जाय? 5 कारणां आमी मस्त कारणां आसात, पूण बायबलांतली 5 निदर्शनां आमी काडयेत. आमी दुसऱ्याचो म्हळ्यार पेल्याचो, आमच्या पेल्याचो कित्याक मोग करूंक जाय? पयलें कारण तुमी उत्पत्ती ग्रंथाक वचा. देवान मनशाक आपल्यास सारक्याचो आनी सुरपायेचो जावन रचलो. हर एकलो आमी देवाच्याच सारक्याचो आनी सुरपायेचो जावन आसा. हर एकल्या थंय देवाचें सारकें आसा. तर तें देवाचें सारकें आशिल्ल्यान आनी एकलो आमकां भाव या भयण जाता. देवा थंय भाव या भयण जाता. देखून ताचो आमी मोग करतना आमी देवाचो सुमोग करता. दुसऱ्यान आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. दुसरें कारण देव आमचो बाप, आमी ताचीं भुरगीं जावन आसा. आनी अशें एकलो भुरगो आपल्या आवय बापायचो मोग करता जाल्यार खाली तोंडा उतराक न्हय, आवय बापाय सारकें जिवन ताणें जिये जाय. एक फावटी एका वाड्यांत व्हडलो गुरकार आसुल्लो. बरो निती करता तो. सगळ्यांनी नांव वाडुल्लो नीत करच्यान. सगळे ताका मानवताले. पूण ताका एकलो पूत आसुल्लो, बाच्चाली. चेडवांक तमाशे करचो या पियोवचो आनी पुरा. एक दीस घट्ट पियोवन कडेन चेडवांक तमाशे आनी पुरा केल्ले आसता. येवन बापाय लागीं कोणेंगी दूर दिलें. पूत घरा आयलो. बापायन आपयलें, हांगा रे, हांगे. कितें बाबा, तूं म्हजो पूत रे? वय डॅडी, हांव तुजो पूत न्ही. म्हजो तूं पूत जाल्यार एकच तुजें नडतें बदल या तुजें नांव आनी आलकुंस बदल. म्हजो तूं पूत जाल्यार म्हज्या सारकें जिवन तूं जिये. हांव कसो नितीवन जावन आसा तशें तूं नितीन तूं जिये. ना जाल्यार तुजें नांव आनी आलकून बदल आनी घरांतल्यान भायर वच. देखून एका आवय बापायक सारको पूत म्हळ्यार दूज आयल्यार आवय बापाय प्रमाणे तांणी जिये जाय, बरें नडतें. तशेंच देव कितें जावन आसा? देव जावन आसा मोग, दयाळाय, काकुळतो आनी सगळें. देखून आमी देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना देवाचो मोग आमचे थंय आसूंक जाय. तिसरें कारण कित्याक आमी आनेकल्याचो मोग करचो? कित्याक म्हळ्यार आमी हरी एकलो सांत पावल कोरिंथकारां बरोवनल्या पत्रांत सांगता, तुमी हरी एकलो देवाचें टेंपल जावन आसात. टेंपल. यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट, टेंपल ऑफ गॉड. देखून हर एकलो देवाचें टेंपल जावन आसतना हें भ्रश्ट करूंक कोणायकी आमकां आड वारलां. देखून केन्ना आमी आनी एकल्याचो मोग करता तेन्ना त्या टेंपलांत आशिल्ल्या देवाचो आमी मोग करता आनी मोग करूंक जाय. चवथ्यान सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत सांगता, एकलो मनीस सांगात की हांव देवाचो मोग करता, ना दिसत्या देवाचो मोग करता आनी दिसत्या म्हज्या पेल्याचो हांव द्वेश करता, म्हळ्यार तो फटकिरो. कित्याक म्हळ्यार
दिसतो देव कोण जावन आसा तो आमचो पेलो, देखून ताचो आमी मोग करूंक जाय. आनी निमाणें आमचें अंतीम तीर्प, अंतीम झडटी कशी जातली? हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव पियेल्लो, तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव परकी जावन आसलो, तुमी म्हाका आसरो दिलो. तेन्ना ते विचारतले, खंय सोमिया तुवें भुकेल्लो ताणेल्लो? देखून जेजू म्हणटा, कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तर मोगाचें न्हू, हो मोग 5 कारणां खातीर आमी आनी एकल्याचो मोग करूंक जाय. खंय तावन आमी हो आरंभ करचो? इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. वय कितें? हो मोग आमच्या कुटुंबांतावन आरंभ करया. कुटुंबांतावन उपरांत भायर येता तो कुटाम. हें कुटामाचो अर्थ आमकां समजल्यार आमी बऱ्या तरान जियेता. फॉर एग्जाम्पल ह्या कुटुंबांत 3 अक्षरां आसात. कुटाम. पयलें कू, तें ताचो अर्थ कितें? कुटाम म्हळ्यार घरांत कुमोक. कुमोक, घोवान आनी बायलेन एकामेकाक कुमोक करची. भुरगीं आनी आवय बापायंक कुमोक करची. सबारपोटी जावंक पुरो व्हंकाल घरा आसता आनी दादलो कामाक येता. घरा आयल्या उपरांत तो इजीचेरार पेपर वाचता आनी कसलें टी व्ही पळयता. सगळें ताका अंडी जाय. एक काडी काण तिशीन दवरिना. बायलेक ह्या घरच्या भुरग्यांक काही कुमोक ना तांचे होमवर्क पळोवनचे. कालें एक फावटी अशें जालें, एका कुटुंबांत दोगचे भुरगे तांकां काजार जाल्लें, तांच्यो सुनो आशिल्ल्यो आनी सगळें आवय सुदारसतली. ती रांदतली, वस्तू रुंबळटली, धुतली, पूण कोणाचें अप्रिशिएशन ना त्या बायलेक. तिका पुरो पुरो जालें आनी म्हणाली, आय वील टेक 1 year ऑफ सॅबॅटिकल इयर, 1 year ऑफ लीव. 1 वर्स म्हाका रजा. सगळ्यांक घालमेल. आनी ती बाई सरली. भाई सरतना आनी बसोन मामी वस्तू म्हळें मागीर कालें करचें. पूण आनी बसोन तिचें काम कोणें करचें आनी कॅल्कुलेट करूंक सुरू केलें. तिणें रांदच्याक आनी एकल्याक रांदपिणेक दवरच्याक 15 to 20,000, उमोळच्याक 5,000, घर पुसच्याक 3,000, परतून भुरग्यांक इस्काला पावोवच्याक तांकां पाटी हाडच्याक परतून एक 2-3,000. सगळें अशें कॅल्कुलेट करतना लागीं 40,000. आवयन करच्या कामाक 40,000. त्या दाडा तांकां कळ्ळें. वचोन तेणें आवयचे पांय धरले. माय, मम्मी, घरा ये. आमी तुका आदार सितांव, कुमो करता, सुदार सितांव, तूं वचनाका. देखूनच आवयक टुडे शी इज नॉट द हाऊस वायफ. कितें म्हणटा आमी? शी इज द होम मेकर. होम मेकर. देखून केदाळाय आमी एकामेका घरा आदारसून सुदारसून जिये जाय. दुसरें जावन आसा टायम. एकामेका आमी आमचो वेळ दी जाय. आवय बापायनी भुरग्यां खातीर वेळ दी जाय प्रत्येक तरान. उडास दवरया, जर तर आवय बापायनी भुरग्यांक ती ल्हान आसतना वेळ दिल्यार तुमी म्हातारी नासतना तिंत भुरगीं तुमकांय वेळ दितलीं. जर तर तांची मोगान तांची सेवा केल्यार तुमी म्हातारी जातना तीं तुमची मोगान सेवा करतलीं. उडास दवरया. माथ्याक उतुल्लें केदाळाय पांयांक देंवताच. देखून एकामेकाक टायम दिवया. आनी निमाणें मा म्हळ्यार मोग आनी मायपास, मनशापण. आज मनीस सुकण्या बरी आकाशार उबोवंक शकला. दर्यांत माचव्या बरी तो उपिवंक शकला, पूण मनशा बरी तो जिवंक सोकोंक ना. आमचें मनशापण जाय. देखून मनशा बरी एकामेका आदारसून सुदारसून आमी जियेया.
निमाणें आखेर करता आसतना एकपुटी एकलो अंतरलो, एका हळ्ळेंत अंतरलो. एका दादल्यान सवाल केलें, वो अंतरलो पूण हाणें कितें सोडलां, कितें सोडलां, कितें सोडून गेला तो. ताणें सोडलां गोबोर आनी माती, एक अनाथ विधवी बायल आनी दोगां अनाथ भुरगीं. वो पिवंडो खंय सोडूंक ना घरा. मोगाच्यान उडास दवरया. आमी अंतरल्या उपरांत आमचो उडास मस्तू जाणांनी काडूंक जाय. कसो? आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं. वॉट रिमेन्स बिहायंड अस आवर गूड वर्क्स. ही कूड माती जावन येता, सारें जावन येता. कितें उरता आमचे उपरांत? आमी केल्लीं बरीं कामां, आमी जियेल्लें बरें कुटाम तें उरता. देखून एक बरें कुटाम बांदया, बरी समाज बांदया, एकामेकाचो मोग करया आनी आमचीं बरीं कामां आमचे उपरांत खंडीत जावन उरतलीं. आमेन.